आणि एकच तूक सांगता ह्या नाटकाची किती खाती करता आम्ही म्हणजे मागीर तुमकां तांचे कडेन उलोवन बाकीच्यो गोश्टी कळून घेतल्यो किती खाती करतात अशी मराठी रंगभुमीर कितलीशीं नाटकां जालीं पूण हे नाटकाचें वैशिश्ट्य कितें कितें खातीर तुमी 50 वर्सां इतली मोठ्या प्रमाणावर हाज्याय मोठ्या प्रमाणावर तो जातलो आशिल्लो सरकारी जर अडचणी नाशिल्ल्यो इलेक्शनच्यो तर हाजे प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर जावंक शकतालो कितें खातीर करतात तर मराठी रंगभुमीर येणारें हें बहुतेक म्हणजे दृश्टीन एकमेव नाटक दिसता जें 50 वर्सां नुस्तीं वयान वाडलीं ना 50 वर्सां सतत ताजे प्रयोग जायत आहात गोंयांकच 50 प्रयोग जातात ताजे दर वर्साक निरनिराळ्यो व्यावसायीक कंपन्यो अजुनूय ह्या नाटकाची प्रयोग करतात अशीं नाटक सतत जागृत आशिल्लीं नाटक ज्याचे संगिताचे बाबतींत जर म्हणत तर संगिताक ताणें रेव्होल्युशनरी पद्दत दिली जितेंद्र अभिषेक येयले पयलेच तो संगीत दिग्दर्शक हें नाटक गेल्लें वसंत देसाई कडेन जो हिंदी सिनेमाक दितालो हांव आनी आमगे सहकारी गेल्ले तागे सगळे वेव्हार जाल्ले पूण ताणें सांगलें मुगेली करचो नासता की हांव कौल घेता आनी मागीर घेता म्हणून ताका कौल जालो ना म्हूण सांगलें ताणें आनी तें म्हणून गोपाळ कृष्ण भोबे आमगेलो मित्र आशिल्लो संगिताचे बाबतींत अतिशय निर्लेच तो मोठ्या प्रमाणावर समिक्षक आशिल्लो टायम्स ग्रुपान बरयतालो ताणें सांगलें कितें खातीर करतात चवथी मजल्यार तुमचे कडेन तो बसता जितेंद्र अभिषेकी ताका आपय आनी ताका आपयलो आनी ताणें दिलें आनी संगिताचे नवे प्रयोग थोडेशे पारंपारीक राखूनय नवे प्रयोग करपाचे जे आसा ती ताणें जे केलें पयली प्रयोगाक त्याच गोपाळ कृष्ण भोबेन सांगलें हे एक गाण्याचेर हें नाटक चलतलें म्हणून
एक म्हत्वाची गजाल जी लास्ट सरांची सांगली ताका आमी इंग्लिशीन म्हणटा वन मॅन शो. जशें तुमचे एक्टाचेर अशें नाटक हे म्हणजे तुमचे संगीताचेर तुमचे अभिनयाचेर जेन्ना तुमकां हें नाटक ऑफर केलें म्हणजे तुमचे कडेन सांगलें की तुमकां पयलींच तांच्या मनान आशिल्लें फर्स्ट विचार तुमच्या मनान कितें आयिल्लो सर? न्ही म्हजे कडेन गूण आसा हें म्हाका खबर आशिल्लें, पण खंय तरी ताका ओपनिंग जाय आशिल्लें न्ही. म्हणजे व्यावहारीक रुपान तें खंय नाटक आल्या शिवाय म्हजें गूण लोकांक दिसचें नाशिल्लें. म्हूण ताणें जेन्ना म्हाका विचारलें की नाटकाचें एक 1 मे 1964 आयलें ताचे पयलीं 2-4 म्हयने म्हाका रामकृष्ण बाब मेळलो गोंयांत. ताणें म्हाका सांगलें तुजें सिलेक्शन जालां, तूं यो म्हणून. म्हाका खूब आनंद जालो म्हाका. आनी नाटक स्विकारलें तें आनी करचें नाशिल्लें आनी संस्थे खातीर करूंक जाय आशिल्ली. आनी आतां तुमी म्हळ्या की एका इट वॉज वन मॅन शो. दत्ताराम बापूचें दिग्दर्शन नाटक जें बरयलां तें नाटक इतलें उत्कृश्ट नाटक आसा, नाट्य तातूंत आसा. आनी जितेंद्र अभिशेकीचें तातूंतलें उत्कृश्ट अशें संगीत पारंपारीक म्युजीक आसा तातूंत, पण तातूंत ताणें नाविन्य हाडलें. आनी ताजें आनी म्हजें एक प्रकारचें एक मेळ जुळ्ळो. ताणें चाली सांगप त्यो म्हज्या गाण्यान सगळ्यो बऱ्यो येवंक लागल्यो. म्हणजे हांवें ताका ताच्या गाण्याक जसो न्याय दिला तसो कुणीच दिला असो म्हाका दिसना. तर अशें जे पण जुळून आयलें तें. आनी त्या आनी संस्था हे रामकृष्ण बाबा सारके त्यागमुर्ती त्या संस्थेन आसा. तर त्यामुळे त्या नाटक तें बरें जालें तें. म्हजें एकटें म्हूण जावं ना तें, सगळें सर्वांचें एकत्र हें.
प्रणयगंध परिमळे प्रणयगंध परिमळे आपुल्या योग तिथे